Check. 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 देव बरो दीस दिवंक तुमकां सगल्यांक प्रितीच्या भाव भयणीनो भाग्यो सेवास आमचे गोंय दाबाव दिवसीच्या आस्कराचे परबेची 9 दिसांची तयारेंत आमी आसा. आयज चादराची 12 तारीख नोव्हेनांचो 6वो दीस. आयज शुक्रार भाग्यो सेवाजाचो दीस. हो दीस आमी भेटयला दिवसीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा पासत. आयज ह्या नोव्हेनाच्या मिसाक मुखेल येजमान मिसाची भेट भेटयतले फादर ब्लेज लोबो आनी देवाची उतराची पोरगोटणी कोत्तले फादर मारियानो डायस. तशेंच तांचे बरोबर बलिदानान वांटो घेतल्या याज्ञिकांक आमी येवकार दिता. तर भोगटीपणी आमी सगळीं हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया आनी एक ल्हानशी आमी उपकार मागता. थोडी फाटल्यान बसच्यांनूय मुखायले सुवातो रिकामे आसात. मातशे मुखार येवन तुमच्यो बसका घेवच्यो. Check. पवित्र मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक सोगलीं उबी रावया आनी गायोन गावया सोदता तुका. Soccostane sotto tuca, uschiacotin sotto tuca, Kushal poran sotto tuca, Soglets korin sotto tuca, Disa fatoru betana, Calzatle utka sotto, Aisha disa Jesu buzo, Luka dunia te bedoita, Soccostani sotto tuca, Uschiacotin sotto tuca, Kushal poran sotto tuca, Soglets korin sotto tuca, Duca burita statella, Moce bitur suscar sota, Auca dola chite corce, Dunia cerus patium rauce, Soccostani sotto tuca, Uschiacotin sotto tuca, Kushal pora sotto tuca, Soglets korin sotto tuca. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. Tunci sove asu. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज 6व्या नोव्हेनांत आमी भितर सरता. आयचो विशय बागयोन जुजेबाजान देवा बोगसणे पुजेक दिले. कुमसारा वरवीं आमकां नितोल करुया. कुर्सार मरतना जेजू असो उद्गारलो, बापा
तांकां बोगोस. तेच पोरी पोद्वारांत सांपडलोले ओस्तोरेक शेजू काशीचें फळ म्हण मारिना, पूण तिचें पातक बोगशिता. आमी सगलीं मनीस कोशी चुकताव, पूण केन्नाय बोगसणें मागूंक आनी दिवूंक फाटीं उरताव. आमचो पेलो चुकता तेन्ना ताका बोगसूंक आमी ओदीक करून कुमसाराचो साक्रामेंत घेवन नितळ जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. तर हो उलो आयकूंक घेवंक एकामेकाक आमी बोगसूंक शिकूंक ह्या नोवेनांत भाग्यवन जुजेवाजाचे मजतीन देवा लागीं मागुया. ह्या मिसाचें इंतेसांव फामिलीन सगल्या बरेपणा पासत देवाक दिन वाचता आनी मीस भेटयता जुरल तेशेरा. एक बरयणार कवी एलेक्झांडर पोप अशें म्हणटा, टू अर्र इज ह्युमन, टू फॉरगिव इज डिवायन. मनशां कशीं आमी जायते फावटी चुकता, पूण बोगसणें आमकां देवा सारकीं कोत्ता आनी देवा सारकीं जावंक आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत उलो कोत्ता. पूण जायते फावटी आमी फाटीं रावल्या. बोगसणें मागूंक आनी दिवंक आमी आंग काडलां. ह्या आनी हेर चुकी पासत देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku. Krista kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku. Sumia kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku. प्रार्थुया. खेरीत भाशेन डायसेन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन DSC च्या वावरा पासत मागुया, शिक्षणीक मळार भुरग्यांची आकारणी बरे भाशेन जावं, तशेंच सरकारा वाटेनसून बरो तो तेंको ह्या वावराक मेळूंक ह्या खात्या पासत मागतना डायसिजन यूथ सेंटर हाचोय वावर तरणाट्याचे आकारणे वाटेन जेजूच्या मना प्रमाणे जावं मागुया. देवा, तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या भाग्यवन जुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यंत पोरचोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत साम्युएलाक मेळूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या पावलांनी चलनात. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमचेर राजवटकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी साम्युएलाक बरी लागली ना. तरी पूण ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थन केलें आनी सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हणलें, तुका पोरजा सांगता तितलें तूं आयक. तांणी ताका न्हय पूण म्हाका पाट केल्या, कित्याक हांवें तांचेर राजवटी चलयली तांकां नाका. सर्वेस्परान कोलीत केलें तितलें साम्युएलान राजाक मागताले पोज्जेक सांगलें. ताणें म्हणलें, ताचे राजवटकी चलयतलो तांचेर होक हे. तुमच्या पुताक आपल्या रानगोड्याचे आनी गोड्यांच्या चाकरेक तो लायतलो आनी ते ताचे रानगोडे मुखार दवरतलो. हजार आनी 50 संख्याचे जोम्याचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपले शेता बाटांक नांगरूंक आनी लुवणेक लायतलो आनी झुजांची हातयारां तयार करूंक आनी आपले रानगोडे चलोवंक तांकां वापरतलो. तो तुमच्या धुवांक आपल्यो सुंगोंदिनी, रानपिनी आनी उंड्यांकारणी करतलो. तांची बोरी ती शेतां, दांकां मोले आनी जैतुनीची बाटां तुमच्या हातांतलीं काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमच्या पिकावलांचो आनी दाकांचो दावो वांटो काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी इंजड्यांक दितलो. तुमच्या बऱ्यांतलें बरें चाकरांक आनी चाकुरणीक आनी तोंडणाटी गोरवांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडाचो दावो वांटो मागतलो आनी तुमीच तांची चाकरां जातल्यांत. तो दीस पावतोच तुमीच मागून घेतलेले ते राजाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात, पूण तेन्ना सर्वेस्पोर तुमचें आयकोचो ना. साम्युएलाची उतरां आयकून पोरजा कबूल जाली ना. तांणी म्हणलें, हेरा राष्ट्रां पुरी आमी जावंक आमकां एक राजा जायीच. आमचो राजा आमचेर राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमची झुजां झुजतलो. पोरजा सांगताली तितलें साम्युएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक कोरीत केलें. तेन्ना सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हणलें, तुमचे मागणें आयक, तांकां एक राजा दी. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा पोरजा बागी. तुज्या मुखामोलाच्या उजवाडांत तीं चलतलीं सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. सबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तूंच ताची वडवीक, तूंच तांचें बोल. तुज्याच बोल्यापणां आमचे सकोत वाडत वेता, कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायेलाचे पवित्र देवाच्या हातांत. सबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Vespora, Soy, 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 soy soy. Vespora, Soy, 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 soy. soy, 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 soy.
Soy sol espora. Soy, 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 Soy soy. sol espora. Soy, 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 soy. Soy, soy, soy. एक वोट बाकणार आमचे मोदें उपसल्लो आनी देव आपले पोचेक मेलूंक आयलो. Soy sol espora. Soy, 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 Soy soy. sol espora. Soy, 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 soy. soy, soy, soy. Soy sol espora. Soy, 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 Soy soy. sol espora. Soy, 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 soy. Soy, soy, soy. Surbispor tuमची सोबे आसू तुमची सोबे आसू. मार्को बर्मणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफारनावान आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत ताका सागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना चोग जाण आड जालोल्या एका मनशाक उखलून ताची सोरशी घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचे शी हाडूंक जायनासले देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयले नळे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या आंतरुणा सय देंवयलो. तांचो भावाट पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां बोगसली. तेन्ना थंय बसून आसुल्ल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनान चिंतलें, अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसून जातात? ते तांचे भितर चिंततात म्हूण आपल्या मनान रोखडेच वळखून जेजून तांकां जाप दिली, तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंततात? आरकाराक सांगूंक तुजी पातकां बोगसली, वो उठ, तुजें आंतरूण घे आनी चल. हातले खंयचे ओदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालता, उठ, तुजें आंतरूण घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें आंतरूण घेवन सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक पोरकोडून म्हणूंक लागलो, असले आमी केन्नाच देखले ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Konkani tuka Krista. अपूर्बाईच्या भयणीनो आनी भावानो, अशी एक काणी आसा. इफेर्नान खंय देंवचारान लुसिफेर आसलो, ताणें एक दुसऱ्या देंवचारा मदें एक जोमात आडयली. आनी जोमात कित्याक बसत? कित्याक जायतो लोक संवसारांत खंय रेतीराक वेतालो, जायतो लोक खंय शिबिरांत वांटो घेतालो, जायतो लोक खंय कुमसार जातालो, मिसाक वेतालो आनी हे तरेन मेले उपरांत ती स्वर्गार वेताली. म्हणटच ह्या लुसिफेरान खंय ह्या दुसऱ्या देंवचारांक आपोवन हाडले आनी सांगलें, पळयात, कितें तरी आमी मांडणी काडूंक गरज ह्या लोकांक इफेर्नांत हाडूंक.
म्हणटच तुमी सजेशन दियात, सुचोवण्यो करात. आनी तांकां खंय 24 वरां दिली, एक दीस तांकां दिलो. आनी 24 वरां उपरांत खंय ते एक जाण खंय देंवचार आयले आनी आपली सुचोवणी तांणी दिली. एकल्यान वचून सांगलें, पळय ही म्हजी सुचोवणी आसा. जेरूल ह्या सुचोवणे उदेशी लोक इफेर्नान पावतलोच. लुसिफेरान खंय ताका ह्या देंवचाराक संवसारान पाठोवन दिलो, वच आनी हो संदेश लोकांक पाठय. आनी देंवचारान खंय संवसारांत येवन हो संदेश पोरगोट केलो. आनी कसलो संदेश? खायात पियात आनी मोसा करात. कित्याक इफेर म्हणटा पळय तें ना, म्हणटच तुमचें जिवीत हांगासरूच कोबार जाता. आनी खंय लोकांनी खंय ताचें स्वत मानलें ना. कित्याक लोक बेस बरे भाशेन जाणो आसलो की वायट जिवीत जियेल्यार मनीस इफेर्नान पावता. म्हणटच खंय हो ताचो संदेश लोकांनी बिलकूल मानून घेवंक ना. दुसऱ्या देंवचारान खंय वचून सांगलें, म्हजे लागीं मांडणी आसा. म्हणटच दुसऱ्याकूय हो संदेश घेवन खंय संवसारांक पाठयलो. आनी दुसऱ्या देंवचारान हो संदेश लोकांक दिलो, पळयात तुमी डान्स करात, खायात पियात, कुशालकायेन दीस रात. कित्याक स्वर्ग म्हणटा तो आनी ना, देर इज नो हेवन. आनी खंय हेंवूय जायत्या लोकांनी खंय मानून घेवंक ना. कित्याक लोक बेस बरे भाशेन जाणो आसलो, जो कोण बरें जिवीत जियेता तो एका दिसाक स्वर्गार वेतलो, देवाक रूप रूप पळयतलो. म्हणटच होय खंय तांचो प्लान फेल जालो. तिसऱ्या देंवचारान खंय वचून सांगलें आपली मांडी. आनी ही मांडणी खंय लुसिफेराक बिलकूल आवडली आनी ताकाय खंय ताणें संवसारान पाठयलो. आनी हो तिसरो देंवचार येवन ताणेंय मोगाच्या पिळवानो हो संदेश लोकांक पाठयलो. आनी हो संदेश आयकना फुडें खंय इफेर्नान खंय लायन लागूंक लागली. जायतो लोक त्या उपरांत हो संदेश आयकले उपरांत खंय इफेर्नान वचूंक लागलो. जाल्यार मोगाच्या पिळवानो ह्या तिसऱ्या देंवचारान कसलो संदेश लोकांक दिलो काय? ज्या संदेशा वरवीं ती आतां सगळीं इफेर्नान वेतात. आनी मोगाच्या पिळवानो ह्या तिसऱ्या देंवचारान म्हणलें खंय भियो नाकात. फाल्यां आनेक दीस आसा, भियोवपाची कसलीच गरज ना. आयज मिसाक वचूंक चुकले, फाल्यां वचूं येता. आयज कुमसार जावंक चुकले, फाल्यां वचून कुमसार जावंक येता. म्हणटच हे तरेन खंय ताणें संदेश दिलो लोकांक, सगळे तुमी करात पूण कांय नजो, सुस्त रावात. गोंयकारांक मोगाचे पडून हो संदेश भोव आवडटलो. कित्याक आमी गोंयकार सुसेगाद. आनी ह्या देंवचारान खंय होच संदेश दिलो, सुसेगाद रावात. कित्याक फाल्यां आनेक दीस आसा. जिवीत बदलात, जिवीत बदलूंक फाल्यांचो दीस आसा. आयज कित्याक? आनी हे तरेन खंय जायतो लोक फाल्यां आनेक दीस आसा, फाल्यां फाल्यां म्हणून खंय जायतो लोक रावलो. आनी अकस्मात मरण येवंक लागली. एक एकलो दुयेंसाक सांपडलो, कोण कोण उपसुयेदाक सांपडलो. आनी हे तरेन इफेर्नान खंय लायन लागली. हय मोगाचे पळवानो, ल्हानशी काणी घडये जायत पूण संदेश आमकां दिता. म्हणटच आमी वेळ वगडावंक उपकारना, फाल्यां आमी म्हणूंक उपकारना. आयजूच बरें कुमसार करूंक गरज. आयजूच आमचें जिवीत आमी नवसरूंक गरज. आयज मोगाल पिळवानो हो सोबीत विशय घेतला. बागयोन जुजे वाजान देवाचें भोगसणें पोरचेक दिलें. म्हणटच कुमसारा वरवीं आमकां नितळ करुया. मोगाचे पिळवानो बागयोन जुजे वाज मरणाचे तोडीर पावलो तेन्ना ताणें लागशिल्ल्यांक म्हणलें, कितें म्हणलें? जें कितें तुवें आख्खें जिवीत भर करूंक नाय तें मरणाचे घोडेर तुजे लागीं करूंक घडचें ना. जें कितें तुवें आख्खें जिवीत भर करूंक नाय तें मरणाचे घोडेर म्हणजे निमाणे घोडेर करूंक तुजे लागीं घडचें ना. म्हणटच मोगाल पिळवानो
दिसाच्या दिसाक बरेपण विस्तारूंक, दिसाच्या दिसाक एक बरें कुमसार करून आमचें जिवीत आमी न्हवसरूंक हो विशय म्हाका आनी तुका उलो करता. तर मोगालपणी भावनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय, होच संदेश आयची वाचपाय आमकां दिता. आनी जेजूच्या जिवितान जर तर आमी नदर मारीन जाल्यार आमी पळयता जेजून हो भौशीक वावर सुरू केलो आनी जायत्या लोकांची पातकां ताणें भोगशिलीं तें आमकां पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. देखीक जुवांवाच्या 8व्या अवेस्वरान पयली ते 11 वळींत ह्या वळींनी आमकां मेळटा जेजून पोद्वारान सांबळे वस्तुरेक तिका म्हणलें, बाय ते खंय गेले, कोणेच तुजेर कास्तीचें फॉर्मोड मारूंक ना, उठ आनी वच, हांवूय तुजेर कसलेंच फॉर्मोड मारिना, पूण नव्यान पातो करिना काय. हें आमकां दाखयता जेजून तिची पातकां भोगशिलीं. ते उपरांत मोगाचें पडी म्हणो लुकाच्या शुभ वर्तमानान 7व्या अवेस्वरान 30 आनी 6 ते 50 वडींत जेजू सिमांव फारिसीवागेर तांच्या घरा वेता, ताका आमंत्रण आसलें जेवणाक, म्हणटच जेवणाक तांगेर वेता. आनी अशें आसतना चंद्रकांती आयदनान घालून तेल घेवन ही वस्तुरी थंयसर येता आनी जेजूचे पांय आपल्या दुखांनी धुता आनी आपल्या केंसांनी ती पुसता आनी हें तेल जेजूच्या पांयांक लायत ती रावता. आनी असल्या वेळार सिमांव फारिसीवकार आपल्या मनान चिंता, हो जरी तर बाकणार आसलेलो जाल्यार ही ओस्तरी कोण, ही बायल कोण आनी कसली स्वभावाची ती तो जाणो जातलो आसलो. जेजू सिमांवाक म्हणटा, म्हाका तुका एक सांगचें आसा. 2 जाण रीणकारी आसले, एकलो 5,000 दिनार आनी दुसरो 100 दिनार. आनी हो दोगांयकूय बोक्षिता जाल्यार कोणाक अदीक दोनयाचो मोग आसतलो, आनी तो म्हणटा अदीक बोगशिला तेका. आनी तेंच जेजू ताचे दोळे उगडटा. ही ओस्तरी चड बोगशिला देखून ही ओस्तरी चड मोग दाखोड करता. आनी जेजू तिका म्हणटा, ओस्तरे तुजी पातकां बोगसली. आनी थंयसर राजीर आसले ते म्हणटात, ओ आनी कोण पातकां लेगूत तो बोगशिता. तो जेजून पळयता तिची पातकां बोगशिली. ते उपरांत मोगाचे वडबानो लुकाच्या 19व्या अवेस्वरान पयले ते 10व्या वळीन आमकां मेळटा जेजू म्हणटा, जाक्यो खाला देव, आयज हांव तुमगेर येता. आनी जेजू जाक्योगेर जेवणाक वेता आनी जाक्यो आपलें जिवीत बदलता. आनी जेजूक म्हणटा, म्हजो अर्दो वांटो ग्रेस्कायेचो वांटो हांव गोरिबांक दिता आनी कोणाक हांवें फटयला नागयला तांकां हांव चोपट पोतून दिता. आनी जेजू कितें म्हणटा, आयज ह्या घोराब्याक थारोन आयली. मोगाचें पडवानो जेजून म्हणोंक ना आयज जाक्योवाक थारोन आयलें अशें म्हणोंक ना, पूण आख्ख्या घोराब्याक थारोन आयली. हय मोगाचें पडवानो, पातोक एक ओशाची पिडा कशी, कंटेजियस डिजीज. आमी जाणा जेजूच्या काळार कोड, लेप्रेसी ही एक ओशाची पिडा जावन आसली. आनी एक कोड आमी पळयता पयले ल्हान जाताले, ल्हान फेरीत कशें, उपरांत वाडत वेता, जायतीं फेर्दां जातात, उपरांत एके भशेन रोगत पर्यंत तुजें सामकें करप्ट कशें जाता, मांसाचे कुडके पडूंक लागतात. म्हणटच हे तरेन मोगाचें पडून आमी म्हणूं येता पातोक एक ओशाची पिडा, इट इज अ कंटेजियस डिजीज. म्हणटच एकल्या मनशाक जर तर जालें, it can spread to the other person, from individual to individual, from one family to the other family, from one nation to the other nation. म्हणटच हे तरेन मोगाल बिडून पातोक आयज वाडत आसा. म्हणटच कोण परी ही कंटेजियस डिजीज आमी पळयता वाडटा, तेच भाशेन पातोकूय वाडत वेता तें आमी पळयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत मोगाचें पळयमानो मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत थंयसर आमी पळयलां कोण परी हे 4 जाण आर जाल्ल्या मनशाक घेवन येतात. आनी आमी पळयता जेजू ताका म्हणटा, तुजी पातकां बोगसली. आनी थंयसर सगळे हाजीर आसलेले ते थोटाक जातात, ओ कोण. आनी एके भशेन म्हणटात,
तो देव निंदा करता. कित्याक पातकां बोगसूंक फक्त देवाच्यान जातात म्हणटच हो कोण, हाज्यान कशें पातकां बोगसूंक येता. तो देव म्हणून ताणें वळखूंक नासलो. तो फक्त मनीस म्हणून कशें ते ताका वळखताले. आनी ह्या पासत तो देव निंदा करता अशें ते म्हणटात. हय मोगाचे भयण म्हणो, एके वाटेन ते सारके आसले कित्याक ते नकळो आसले की जेजू देव म्हणून. आनी ह्याच पासत जेजू तांकां विचारता कितें सोंपें, पातकां बोगसुलीं म्हणून सांगूंक सोंपें, ओ उठ आनी तुज्या हातून घे आनी चलून लाग हें म्हणूंक सोंपें. मोगाचे भयण म्हणो, आमच्यान कोणाच्यानय म्हणूंक जाता तुजी पातकां बोगसुलीं, हें प्रूव करूंक मोगाचे भयण आमच्या कांयच पुरावे नात. पूण उठ तुज्या हातून घे आनी चलूंक लाग हें म्हणोंक भोव कठीण, व्हेरी डिफिकल्ट. आमच्यांनी कोणाकूय अशें उठ तुजें कोदेल घे आनी वच अशें आमच्यान म्हणोंक जावचें ना, कित्याक आमकां ती पदवी ना. जेजू की पदवी आसली कित्याक जेजू देव जावन आसलो. आनी त्याच पासत लोकांक दाखोवंक तो म्हणटा उठ तुज्या हातून घे आनी चलूंक लाग. आनी त्याच वेळार मोगाचे वेळार तो आपल्या हातून घेता आनी चलूंक लागता. ज्या हातूनाचेर तो पडोन आयलोलो तो आतां हातून घेवन चलूंक लागता. आनी लोक मोगाचे वेळार थोठाक जाता, कसली पदवी. हय मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजूक पदवी आसली पातकां बोगसुपाची, हें जेजू दाखोड करता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जाणाव जुवांवाच्या आवेस्वरान 20व्या आवेस्वरान थंयसर आमकां मेळटा 21वी ते 23वे वळीन जेजून पुनर्जीवन जाले उपरांत शिसांक तो भेटलो आनी म्हणलें शांती तुमकां. आनी जेजून म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बोगशिशात तांची पातकां बोगसुतलीं. जांची पातकां तुमी बोगशिना जाशात तांची पातकां केन्नाच बोगसोची नात. दसमो म्हणो अकुमसाराचो साक्रमेंत जेजून शिसांच्या ताब्यान कसो केलो. आनी हे तरेन पळयता हांव शिसांक ही पदवी दिली पातकां बोगसुपाची. आनी आयज पर्यंत मोगाल भयणीनो सक्सेशन कशें शिसांनी दुसऱ्यांक विचून काडलेल्यांक दिली. आनी आयज याज्ञीक अकुमसाराचो साक्रमेंत आमी पळयता हांव समारंभतात. म्हणटच जेन्ना हांव दूख धरून कुमसार जाता जेजू म्हजी पातकां बोगशिता. हय मोगाचे भयण आधुनीक समाजांत आमी नदर मारुया. आयज पळयता हांव कितल्यो चोरयो आयज वाडत चडत आसात. ह्या दिसांनी आमी पळयता हांव पेपराचेर हांगासर चोरी जाली, थंयसर चोरी जाली. Robbers decame with lakhs worth rupees valuables and gold from Ponda. आनी फाटल्या दिसांनी आयलेले वास्को कोणाच्या फ्लॅटांतले कोणे भांगार आनी पयशे आनी हेर वस्तू मोलाच्यो वस्तू चोरून व्हेल्यो. कांय फाटी कोणे म्हाका एक वॉट्सॅपाची व्हिडिओ धाडलेलो सिओलीच्या गांवांत एकल्या तरणाट्यान रोखडीच उडकी मारून लॉक फोडून चोरी करून तो नाच जालो. आयज मोगाल भयणीनो चोरयो बलात्कार पळयता हालींच कोले हांगासर ते एक जाण तरणाट्यांनी छत्तीसगड हांगासरले दोगा ल्हानशे मायनर्स हांकां बलात्कार केली, गँग रेप्ड. इतलेंच न्हय मोगाल भयणीनो, दिसाच्या दिसाक असले वायट न्यूज पेपराचेर आमी वाचीत आसा. 3 पर्सन अरेस्टेड फॉर गँग रेपिंग 2 मायनर्स. नेसाय हांगासर आमी पळयता एके ओस्तुरेक एका भुरग्यान तांच्याच गोच्छान नेफ्यू हाणें जिवेशी मारून उडयली. आनी हालींच आमी आयकलां एके आवयन बेंगलोर वुमन अरेस्टेड फॉर किलिंग 4-year-old चायल्ड इन कांदोली. एक ल्हान भुरग्याक 4 वर्सांच्या भुरग्याक आपल्याच भुरग्याक तिणें जिवेशी मारली. मोगाचे भयणीनो म्हाका कित्याक पडला ताणें हें पातक केलां अशें आमचेर म्हणूंक जायना. आमी जोण एक एकलो मोगाचे भयणीनो जबाबदार. जेन्ना दुसरो मनीस वायट करता आनी हांव जर तर ताका सांगिना देवा मुखार हांव गुन्यांवकार अशें भाग्योन पावलो म्हणटा. म्हणटच पळयता हांव सीन स्प्रेड्स, सीन इज कंटेजियस. हें मोगाचे भयणीनो आमी ओळखून घेवंक गरज. आनी गोठ्ठा तो आदार आमी एकामेकाक आमी दिवंक गरज. आयज जर तर हे आमी पातक करिना, आयज एके आवयन एका भुरग्याक मारलो, फाल्यां दुसरी आवय भुरग्याक मारतली, फाल्यां तिसरी आवय मारतली आनी अशें हें पातक वाडत वाडत वयतलें. म्हणटच मोगाल भयणीनो कुमसारा वरवीं आमी नितळ जावया.
बागेवन तुजे वाजान पळयता हांव घोट्टा ते भाशेन केन्ना केन्नाय कुल्ली जावन केन्ना केन्नाय एक कांकोणकार जावन कुमसाराचो साक्रामेंत घोट्टा ते भाशेन पोरशेक ताणें देवाची बोगसणी दिली. देवा तांकां बरें जिवीत जिवंक ताणें हुस्कायलें आनी ताची उतरां मरणाच्या वेळार जें कितें तुवें आख्खें जिवीत भर करूंक नाय तें निमाणें मरणाचे घोडेर कोडोंक तुजे लागीं घडचें ना. म्हणटच मोगाल भयणो घोट्टा ते भाशेन फाल्यांनूय हें वरोस आमचे घोडेक निमाणें वरोस घोडेक जायत. ओ जानेराचो म्हयनो घोडेक आमचो घोडेक निमाणो म्हयनो जायत. ओ आयचो दीस मोगाचे पयले भावनो घोडेक म्हजो निमाणो दीस घोडे जावंक शकता. म्हणटच फाल्यांनूय आयजूच आमी आमचें जिवीत बदलुया. ह्या म्हयन्यान कितें बरेंपण करूं येता करूंक वावरुया. फुडल्या वर्साक न्हय ह्याच वर्साक बरेंपण आमी शिपडावया. आनी हे तरेन मोगाल बिडवानो आमी जर तर चल्ल्या जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आमी भोगूंक पावतल्या. मोगाल बिडवानो आमी कुमसार कित्याक जावंक गरजेचें कित्याक कुमसारा वरवीं आमचो भार उणो जाता. कुमसारा वरवीं मोगाचे बिडवानो जे दुरीग आमी मांडून हाडला एक एक पातो करून मोगाल बिडवानो आमी एक एक फातर आमचे मदें आनी दुसऱ्या मदें आमचे मदें आनी देवा मदें हें दुरीग आमी बांदता. म्हणटच कुमसारा वरवीं हें दुरीग मोडटा आनी बरे संबंदान एकामेकाच्या संबंदान आनी देवाच्या संबंदान आमी वाडोवंक पावता. तिसरे सुवातेर मोगाचे बिडवानो कुमसारा वरवीं आमकां पिकोवणी मेळटा. हिलींग ह्या मनशाक आमी पळयलां आर जाल्ल्या मनशाक जेजून म्हणलें तुजी पातकां बोगशुलीं आनी ताका टोटल हिलींग उठोन हातून घेवन तो चलून घरा गेलो. म्हणटच आमकां पिकोवणी मेळटा. चवथे सुवातेर कुमसारा वरवीं आमकां मोनाची आनी काळजाची आमकां शांती मेळटा. आनी पांचवे सुवातेर मोगाचे बिडवानो कुमसारा वरवीं बरीं मनशां जावंक स्वत उलोवंक स्वताक गोवायकी दिवंक आमकां बळ मेळटा. म्हणटच आयचो विशय आमकां म्हणटा कुमसार करून आमी नितळ जावया. म्हणटच हेंच कल्पना मनान दवरया आनी बागेवन तुजे वाजाचे मजतीन आमी बरीं मनशां जावंक आनी घडटा ते भाशेन दुसऱ्यांकूय आमी आदार करूंक कुमसारान वांटो घेवन आमी पेकोवणी घेवंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बळ मागुया. कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं बोगसणे आनी कुरपा आमच्या जिवितांत येवंक कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. ते पोरजेची सेवा करतना पोरजेक बोगसण्याची हातयारां जावंक आनी पोरजेक जिवीत नवसरूंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, aikam sotaro, bodi pona, mata ulo. आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत मागुया. तांणी आपल्या स्वार्थाक लागून पोरजे मोदें दुस्मानकाय घालिना जावंक पूण पोरजेक एकठांय जियेवंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, aikam sotaro, bodi pona, mata ulo. आम्हा सोमेस्ता पासत मागुया. जायतीं जाण वर्साची वर्सां दुस्मानकायेन जियेतात. आमी एकामेका सोवे सोंसणीक जावंक आनी उदारपणान दुसऱ्यांक बोगसून एकामेकाचें जिवीत बदलूंक
आदार दिवूक वावुल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. कुमसाराच्या साक्रामेंताचो मोग करूंक मागुया. कुमसाराचो साक्रामेंत पेकवणीचो साक्रामेंत. जायतीं जाणां ओसोक ओत्मीक जिवी जियेतात. तांणी कुमसाराच्या साक्रामेंताचे जोरीशी येवून नितळ जावूंक वावुल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आयज केरीत भाशेन डिओसीच्या शिकवणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा पासत प्राताव तेदना आयज मिसा बेटीन वांटो घेतलोल्या वेदना आनी कानाकोना वाराडांतल्या बाबा भयणी पासत मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. काकुत्सरा बाबा, तुज्या पोतयेच्या नांवान केल्ली ही मागणी तूं स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं कालतिकायेन मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायोन करुया. जिने वांटे जिने किना. Suka fulam Krista kade ezangele cinevate Hatam Baba bidung duga umbiani sorya vandam Ejeyami sumo pita Vedumadut kemu mata Malgoria masarota Misnutuge doyalpona. म्हज्या भयणी बाबांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेन आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोणवाळेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पोरगोटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोरम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवास तुज्या भोक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून
देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो टुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पुण्योक फावो कर. आबा सोबेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बारये देवाची बाये सागाती, भाग्योन सुजे तिचो श्रेश्ठ पोती, भाग्योन धर्मदूता आनी सर्व काळिको मानवल्ल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासताय सुखार आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. हेंच मागणेन वरवीं आमकां आमी बोगसोणें मागूंक आनी दिवंक कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सोरो वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशें नोतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी म्हजे भितोरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली काथोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया मोगाल जेजू यो तूं यो Jesu yo tu yo Baba boy me don't yo Kaza amcha rabuk yo yo Chivir amche boglok yo Godai tu shigi tu de Muswana ka tu chi Santos so amkandi favoriti volaki Gontai tu chidi tundi Busfon amkahat tuji Santos tu so amkandi favoriti volaki
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आयज आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट भेटयल्या याज्ञीक ब्लेस लोबो देवाचें उतर आमकां उर्बेन पुरगुटला. याज्ञीक मारियर डायस हांकां आमी दिनवासतांव तशेंच तांचे बरोबर हेर बालिदानान वांटो जाल्ल्या याज्ञिकांक आमी दिनवासता. थोड्योच कळवण्यो नव्यानांच्या आनी पोरबे विशीं. ह्या सुमाराच्या दिसांनी नव्यानांच्या मिसांचो वेळ कोंकणी भाशेन आमची मिसा सकाळीं 6:30 रोमारेचे मीस 9:15 सांजे 4 परत रोमारेचे मीस आनी इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. आयतारा दिसा आमची मिसा 14 तारखेर पयले मीस सकाळीं 5 उपरांत 6:15 7:30 9:15 सांजे 4 आनी इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. आयताराक 14 तारखेर किरीत भाशेन 9:15 मिसार आमी जाणट्यां आनी पिडेवंतां पासत मागतल्या. देखून तुमी तुमच्या जाणट्यांक आनी पिडेस्त भाव भयणींक ह्या आयतारा दिसा 9:15 मिसा तुमी हाडची. येतना अशें बेगीनूच येवचें. आदार दिवंक आमचे वॉलंटियर्स आसतलीं, तांकां तुमी भेटची, तांकां तुमी आयकुचें. किरीत भाशेन तांकां आमी माखणी लायतल्या आनी आमकां याज्ञिकांक कळूंक आमी बॅचीस वो मॅडल्स दितल्या. देखून वेळा आदी तुमी येवची आनी आमची परंपरीक त्या दिसा मिसा उपरांत पेज कांची आमी वांटतल्या. तशेंच आयतारा दीस हिंदी भाशेन मीस जातले 11:15 वाजता. जादराचे 16वेर बागेल सेवाजाचे दोबाचे पोरबेचो दीस. ह्या दिसा मिसा हे परी सकाळीं 5 6 वाजता 7:15 8:30 दोबाचीक पोरबेची मीस 10 वाजता. हे मीस मिस्म थियोदोर मास्करेन ताचे बरोबर आमचो कादियाल बिस साहेब आनी हेर बिस्म भेटयतले. उपरांत मागीर जेवाजाचे ओरातिरेच्या कुडीन मीस जातले दनपारच्या 12 वाजता. सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमाणे मीस इंग्लीश भाशेन 5:30 वाजता. ह्या जाग्याच्यो थोड्यो सवलत्यो हांची म्हायती कुमसार जावंक सोदतल्यांनी आमचे यात्नीक कुमसारांक बसतले आसात. तुमी थंयसर वचूं येता माटवान. तशेंच मिसा दिवंक कोणूय सोदता, उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदतात वा तुमची देणगी डोनेशन दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्यो माद्र भयणी आसात, तांकां तुमी मेळची. आमचे धर्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा ऑफ रिलिजियस आर्टिकल्स. बेतिना कोता मेदाली विक्रेक मेळटा. तशेंच ह्या वर्साचो भाग्योत्सवाचो कॅलेंडर जाचेर ह्या भाग्यवंताच्या जिविताचेर आनी ह्या जाग्याची बारीक साडे म्हायती दिलेली आसा. तशेंच मागण्याचो जेलो ह्या पुस्तकान वेगवेगळे तरेची मागणी इंग्लीश तशेंच कोंकणी भाशेन विक्रेक आसात. भलायकी बाबतींत आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. तशेंच पिवपाक उदक दवरलेलें आसा. आमचे टॉयलेट्स आसात. फेर आसा आनी कोणाची भूक मारूंक आमचे सेंट जोझेफास कॅन्टीन आसा. नव्यानाच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पर्यंत मोगे जोझेफाची सांगतवार भावार्थ्यांक उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ते दनपारच्या 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. मिसांचेर कोणी स्वादेची उतरां वो वाचपा वो भावार्थ्याची मागणी करूंक सोदतात ताणें मिसा आदीं वो आदल्या दिसा साक्रिस्तींत येवन आमच्या सिस्टरीक मेळची. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. आज सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार आमकां तुमी कळोवचें.
ही सगळी मिसां युट्यूबाचेर आमच्या सँक्च्युरी ऑफ सेंट जोसेफ वाज ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक मेळटात. तशेंच CCR TV 9:15 आनी 4 वाजता ही मिसां ती दाखयतात. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां कितेंय सांगतात आनी सुचयतात. मोव करून गाडयो पार्किंग करता तेन्ना वो माटवान बसूंक तेन्ना तुमी तांचें आयकुचें. एक खेरीत अनाउन्समेंट. कोणाची गाडी GA05F 5309 पार्किंग केला. पुटो पार्किंग आमी बसींक दिता आनी आतां फुडले मीस रोमारीचे मीस देखून मागता तुमी मातशी तुमची गाडी काडची. GA05F 5309. सगळी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बोगसणे घेवंक आनी दिवंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी बागयोन जुजेवाजाचे नोवेनाचे मागणे करतले. हांव उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचें. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोळालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी भोगले. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका बागयोन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो. आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडून जाता म्हणून दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोसतांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन गरजां खातीर मागचें. हे मागणे आमी करतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा येताना गायन करुया जुजेवाजा आमच्या बाबा. आमच्या बाबा विनयत्या तुझी मोसोक बाबा साक्षी दिवचेसू बाबाक पोसू उर्बेबो आमकां सांगू